अशें ड्रेनेज सिस्टम थंय जुरून करची आतां कितें करता कोण घरां बांदले ते बॉर्डरी बांदून माती उडयतलो कोणाचे आं सारकें न्हू माती उडोवपाक हे बरें आहा आतां कितें आमचे ड्रेनेज हे कितें आतां ही वाट पळय उचलाची जाय ते स्कुलाचे ते उदीक कलेक्टींग जावन तेंच्यांनी ते भाशेन डिजायन केल्लो आहा तो अशें हेंचे कडेन कोणाचें जावपाक ना कारण हे पळय घातला न्हू हे मातशें उकलून न्हू मातशें माती तांबडी माती हे सगळे उकळल्या पळय वेवस्थीत आज आम्ही हांगासर हे वसंत विद्यालय स्कूल ज्या स्कुलान आमी ल्हानपणार पासून शिकून व्हडले जाले त्या स्कुला बद्दलची आमकां एक आस्था आसा पयलीं पासून आनी हांगासरले सगळे नागरीक म्हजे बरोबर आसात. हो एक वॉर्ड मेंबर विघ्नेश सोडणकर म्हणून तेजो वॉर्ड हो शिवोली मारना पंचायत तो मातसो सीक जाला पण शिवोली मारनाचे बाय शर्मिला आसा सरपंच ते आनी सगळे पंचायत मंडळ आमकां आदार दिता. सगळ्यांक विकास करपाक ज्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा लोकांच्यो त्यो सदांच पुऱ्यो करपाक आमी सदां फुडें आसा आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता हो नाला जो पुरावल्लो आहा हो खूब वर्साची मागणी आहा 25 ते 30 वर्सां पयलीं पुर्तुगेज तेंपाचेर तेंच्यांनी जी एक तेंची आयडिया आसताली ते आयडियेंतल्यान तेंच्यांनी हे सगळें मॅनेजमेंट केल्लें पूण कालांतरान खूब वर्सां जालीं पुर्तुगेज गेले गोवा स्वतंत्र जालो त्या नंतर जे पळय मुवमेंट जावंक जाय आसले विकासाचे ते जालें ना आनी कालांतरान लोकांनी घरां बांदलीं जागे घेतले घरां बांदलीं आनी ते नाला पुरयले गेले. खरें म्हणजे ते नाला उगडेच आसूंक जाय. आतां ते नाला पुरयल्या कारणान हांगा रोगराई जंतू सगळे डास बीस येवन हांगासर मलेरियाचें प्रचंड अशें प्रमाण वाडलेलें आसा. आतां ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी आमी आटोक्यान हाडटले जाल्यार आमी आज हांगासर एक तें मशीन हाडलां धाकटें त्या सगळ्या नागरिकांच्या सहकार्यान एक ल्हान मशीन हाडलेलें आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी एक 2 शॉर्ट टेंडर काडून हे जे तातडीच्यो उपाय योजना आहा पावसा पयलीं त्यो आमी वर फुटिंगाचेर हातीन घेतले आनी ही कामां बेगिनांतल्या बेगीन आमी करपाचो प्रयत्न करतले. खूब तेंपाची ही मागणी हांगासरले नागरीक सदां उठून बिचारे त्रासान आसात तेंचे त्रास आमी कमी करपाक प्रयत्न करता आनी 1-2 शॉर्ट टेंडरां काडून हांगासर 9 लाखाचें काम जातलें जवळ जवळ 9 ते 10 लाखाचें तें काम हांगासर आमी करून ह्या लोकांचो जो ही मागणी आसा सगळ्यांच्या घरांनी उदीक वयता म्हणून ते बिचारे सगळे नागरीक हांगासर आसा. वसंत विद्यालयाचो हेडमास्टर सूरज सोडणकर हांगासर आसा आमचे बरोबर सगळे नागरीक आसा. ह्या सगळ्या नागरिकांची समस्या लक्षांत घेवन आमी हो एक बरो असो मार्ग हातीन घेतलेलो आसा आनी फाल्यांच्यान ह्याच आठवड्यांच्यान आमी एक्चुअली तेंच्यांनी बिचाऱ्यांनी काम सुरू केल्लें आसा तेचोच पाठपुरावो करूंक आमी बेगीनूच हें उरलेलें काम हातीन घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले. गिल्बर्ट डिसूजा रेजिडेंट ऑफ पेरेरा वाडो हो सगळो पेरेरा वाडो अटॅच टू फेर्नांडीस वाडो सेम वाडो 1 वाडो टोटली. हे आमचे भुरगेपणासून आमी पळय चलताले तेन्ना इतलो खोल आसलो की आमकां भंय दिसतालो पावसान चलपाक. ते आतां ते पुरोन गेले नंतर खूब जाण निवडून येयले MLA जाले 4-4 वर्सां हे मिनिस्टर जाले तितून पूण फकत नेम प्लेटी घालून ते हें साफ करतना म्हणून हें घेतलें तेंच्यांनी टेंडर काडलो केलें करूंक ना. आमचो पंच आसलो इतल्या वर्साचो 4 टर्म काडले तेणें असले डेव्हलप वर्काक केन्ना हात घालूंक ना. जेन्ना हे फकत स्वतापाक करतात हे लोकांक मातसो तुजेर एगेन्स्ट ताजो असले कामां करतात. हे पॉलिटिक्स चल्लेले आहा चड
हे डेव्हलपमेंट आनी पॉलिटिक्स हितून मिक्स जावंक पडना केन्नाच. हे करूंक जाय ते लोकां खातीर करता. ह्या आपल्या फायद्याचे पळयता सगळे कितें पळय ते. सो आता तुम्ही हो जो फेर्नांदीस वाड्यार जो नाला जो ओपन केल्लो आसा तो स्टार्टींग खंय मेरेन सोंपतलो? आतां आमी पळय हे आहा ते फ्रॉम द स्कूल वसंत विद्यालय प्रायमरी स्कूल टील फुलारी, कित्याक ते मेशीन ते दुसऱ्या सायडीक देंवचें ना. वशीर आहा ती शीर जो पळय शीर वशीर गाव हे रून गावता ती मिशीन व्हरोंक गावता, कित्याक तेजो वयर काडपाक ते मिशीन आदर एंडाक ते आसूंक जाय, नाजाल्यार ते घालून फायदो ना. ज्यो मिशीन चलता तितले आमी करतले. सो सांजाव चेपला मेरेन हो पुराय जातले. हय करूंकूच जाय, कित्याक एक्चुअली ते पास केल्ले आसले न्हू, पूण तेका हात घालूंक ना कोणें. पास करता फायली, सगळे फायली पास जाता. सो हे तुमकां विकासाचे हे काय कितेंच करपाचें, पास केले की जालें, लोक खूश जालो. सो तुमकां दिसता हितून कितें राजकारण की पयलींचे जे 4 टर्म येवन गेले तेंच्यांनी काय करूंक ना? कांयच करूंक ना ते करून. म्हाजोच रस्तो पळय आहा 26 वर्सांनी जाला. जेन्ना हे निवडून येयला हो आमचो विघ्नेश चोडणकर पंच आमचो आमचो MLA विनोद पालेकर, तेन्ना हो रस्तो जाला म्हाजो 26 वर्सांनी. नमस्कार, माझे नाव सूरज रवींद्र चोडणकर. हांव वसंत विद्यालय ह्या स्कुलाचो माजी विद्यार्थी आहे आणि देवाचे दयेन हांव सद्याचो मुख्याध्यापक ह्या स्कुलाचो. तो नाला जो आसा सद्या ह्या वाठारांतल्या लोकांनी जो हातीन घेतलेलो आसा काम, आणि इन कोऑर्डिनेशन विथ नाव MLA ऑफ शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो जॉयन श्री विनोद पालेकर, तांच्यांनी आनीक तेका तेंको दिल्लो आसा. खरेंच हांव जेन्ना हांगा शिकोवपाक सुरू केल्लें तेन्नाच्यान हो डिमांड, आनी तेन्नाच्यान आमकां आयकूंक येतालें की फायल पास जाल्या WRDंतल्यान फायल पास जाल्या अशें सदांच आयकूंक येतालें. पण हो नाला केन्नाच क्लीन जायनासलो. कारण कितें आसा, थंय आमच्या जी प्रायमरी जी आसा तेज्या फुडल्यान सदांच उदक साठवताले, आनी उदक साठवताले ते आमी ते दुर्गांक ती वाट केल्ली आसा. आदी आदल्या टायमार ती बरी वाट केल्ली आसा, पण ते उदक व्हाळान येतालें तें उदक वचनासलें, वचपाक वाट ना. म्हणून ती गरज आसली, कारण जी तर ड्रेनेज जी आसा ती आमी मेनटेन करूंक जाय. बिकॉज ती ड्रेनेज नाला जर आमी मेनटेन केले तरूच सुस्थिती येतली. कारण उदक साचत रावलें न्ही, कारण बिफोर मॉन्सून म्हणटा तशें, म्हणजे पावसाळ्यान जर मागीर ते कशेंच जायना, आनी पावसाळ्यान उदक जर साचत रावलें न्ही, हे सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक हो खूब त्रास जाता तेजो. आनीक सगळ्यांक व्हडली गोश्ट म्हणजे सद्या COVID-19 ही महामारी चालू आसा, आनी त्या हेतूंतल्यान लोकांनी सतर्क रावपाची गरज आसा. आनी म्हणून हांव खरेंच तोखणाय करता ह्या वाठारांतल्या लोकांक, खास करून गिलबर्ट जो आसा आनी रुद्रेश बंटी म्हणटा तेका, आनी तांचे इतर जे सहकारी आहा तांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा, आनी तांकां मोठो तेंको आमच्या आमदारान दिल्लो आसा श्री विनोद पालेकर. तांच्यांनी तेंको दिल्लो आसा की हो नालो बेगिनाच बेगीन ते सारको करून दितलो. हो नालो कोणाचो एक प्रायवेट असो न्ही, पण ह्या नाल्यांतल्यान खुबश्यो गोश्टी येतल्या आनी हो कनेक्टेड आसा, मेन रिवराक कनेक्टेड आसा. म्हणजे पावसाचें उदक आहा तें रिवराक कनेक्ट जावन खंयच हांगा उदक साचून उरचें ना. इनिशिएटीव आनी हो असोच इनिशिएटीव घेवचो, आमच्या आमदारांनी घेवचो आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी घेवचे. मागता अशेंच शिवोलकारांनी सगळ्यांनी सतर्क जावचें आनी आपआपल्या जाग्यार जे आसा आदले आमच्यो ज्यो व्हाळ्यो ज्यो आसा त्यो पुरोंक ना त्यो मेनटेन करच्यो. कारण हे ताका सिग्निफिकन्स आसलो. त्या व्हाळांतल्यान ते उदक जे वयतालें न्ही, खंयच मागीर पूर येवचो ना, उदक भरचें ना, उदक साचून येवचें ना, ह्या खातीर केल्लें आसलें. पण कालांतरान जशें आमदारान सांगलें की जितली घरां येयली हे व्हाळूय ना जाले, व्हाळूय पुरून गेले, ते परत एक्सकेवेटूय जाले ना. पण आतां पुनरावृत्ती करुया आनी हे परत जे आसा हो व्हाळ हो हांगासरलो दिसता खरो, पूण हो सारको बरोच पयस, म्हणजे सारको सांजाव जाता पळय थंय पासून पावता. म्हणजे पळयात ह्या व्हाळाची महती कितली आसा ती. म्हणून हो व्हाळ बरो जातलो अशें म्हाका दिसता, आनी आमदारान ते हातीन घेतला म्हणून ते बरेंच जातले. टेंडर पास करून घेतले आनी ते बरो व्हाळ करून घेतले अशी म्हाका खात्री आसा. थँक्यू. माझे नाव पिटर डिसुजा, हांव हांगासरलो रावती. आनी आतां इतलीं वर्सां आमी आतां हे सफर करतात. कितें जावं, कोण येयल्लो आनी काम सांगलें आमकां करतले पूण जावना कामां ती. पूण आतां आमकां खोशी जाल्या की श्री विनोद पालेकर आमचो MLA ताणें काम फुडें घेवपाक आमकां आदार दिला आनी आमकां फूल सपोर्टान ताणें हांगला करून घेता बेगीच्या बेगीनूच. आनी हे एकदां जालें म्हणजे सगळ्यांक त्रास जे जाताले पयलीं ते सगळे आतां कांयच जावचे ना. कित्याक मेन आमचो हेल्थ
आतां ह्या कोविडाच्या प्रमाणें इतले त्रास जाला सगल्यांक की ह्या आनी उदकाचें स्टॅग्नेशन जातालें पळय तितून आनीक जीव वाडटात आनीक कितें सीक पडटात आमचीं भुरगीं धाकटी भुरगीं सीक पडटालीं त्याच उदकान कित्याक तें उदीक परत रिटर्न घरानूच येता तें आनी आतां तरी एटलिस्ट एकदां आमी आतां वो करपाक जे फुडें सरला हांव मागता सगळ्या कडेन की सपोर्ट करपाक वो प्रोजेक्ट आहा तो आनी तुमच्याच बऱ्या खातीर हे तुमच्याच फ्युचराक आमच्याच फ्युचराक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक की वो मेनटेन करचो हेच्या फुडें त्रास जावंक फावना कित्याक आमी सगळे वांगडा रावपाक जाय आमचे तुमचे तशें जावंक फावना एक वो कम्युनिटी वांगडा रावपाक जाय आनी हांव थँक्यू म्हणटा सराक ताणें आमकां आदार दिलो आनी आमच्या पंच मेंबराक विघ्नेश चोडणकर तोय आमच्या सदांच आदाराक आसता आनी हेल्प करता आतां हांव मागता हे बेगीच्या बेगीन काम जाल्लें आनी पावसाचे पयलीं सगळें करून घेवंक ताका आमचे सगळे प्रमाणाय कांय त्रास आनी फुडें जावपाक ना थँक्यू व्हेरी मच आमी कितें